रिटायर जाल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक आनीक ह्या फुडें एक्सटेन्शन दिवं नाकात म्हूण गोंयच्या गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयींच्या संघटनेन नेट धरलो। मेळत ताका एक्सटेन्शनां दिल्ल्यान फाटल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमोशन आडावन उरता, तांची वाड आडावता। सरकारान हो प्रकार बंद केलो ना जाल्यार जीजीईएन पणजे वा विधानसभेर बसून मोर्चा व्हरपाची तयारी दवरल्या। Superintendent of Police, who is working on contract basis, as ADC to Her Excellency the Governor of Goa. एका तेंपार आमी आलेन दिसा म्हटल्यार बरो सुपर कॉप कशें मानताले, कित्याक तो पेरिगर तो आलेन बाब आतां बोकडी कशी कित्याक जाली ती आमकां समजना। ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आलेन बाबाक सोंपता हे आलेन बाबानूच सांगची, कित्याक पुलीस डिपार्टमेंटान जायते एफिशियंट पुलीस ऑफिसर आसतले जांकां सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस पोस्ट मेळोंक जाय, आनी हो आलेन बाब कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसूनय तो पोस्ट होल्ड करून आसा। तेजेर नाका लागून आमी ताका कंडेम करता आनी आलेन बाबाक विचारूंक सोदता, बाबा तुजे स्पेशल क्वॉलिटीज कितें, तूं बोकडी जालो। डॉक्टर एन राधाकृष्णन ओएसडी टू हर एक्सलन्सी हाका आनी सर्व्हिस एक्सटेन्शन मेळत आसा। म्हाका तुमचे प्रेसान कोणें एक फावट विचारलें, हांव नांव घेवंक सोदिना, तुवें एक कर म्हणिसार म्हण ताका केन्ना गव्हर्नर ना जाल्यार तेज्यानूच डिसिजन घेवंक जाता म्हणून तो एक्सपिरियन्स जाल्लो आसा म्हणून हांव म्हणटा आनी कोणूच मेळना। फाल्यां जरी तर ताका कितें जालें ड्यू टू ओल्ड एज जाल्यार आमची राजबाबान बॉल करतले। आमी एवरी तालुक्यान वचून आमी गव्हर्नमेंट सर्वंटांक आमी जागृत करतले आनी गव्हर्नमेंट सर्वंटांक सांगतले की कंटिन्युअस गव्हर्नमेंट पळय आहा हे खंय तरी आमकां पडोवंक सोदता, खंय तरी हें करता, आमचे बेनिफिट्स आहा ते ब्लॉक करता। आनी अशें करून आमी जागृताय हाडून गरज पडत जाल्यार आमी पणजेन व्हडली मोर्चा हाडपाक फाटीं सरचे ना, आनी गरज पडली जाल्यार आमी इवन असेंब्लीचेर आमी मोर्चा हाडपाक आमी फाटीं सरचे ना, आमची तयारी आसतली। बट एट द सेम टायम आमी लोकांक दाखोवंक सोदता की कंटिन्युअस गव्हर्नमेंट ऑफ प्रोसेस पळय आहा खंयची पार्टी जावं इरिस्पेक्टीव ऑफ द पार्टी, दे आर प्लेइंग विथ गव्हर्नमेंट सर्वंट्स। आमचो म्हणणो आहा की जेन्ना जेन्ना आमकां बेनिफीट आहा तो इमिजिएटली मेळोंक जाय आनी तो इमिजिएटली आमी करून घेतले। शिक्षण माध्यमाचेर मोगोन भूमिका स्पष्ट केल्यार तांकां तेंको दिवपाचो विचार भारतीय भाषा सुरक्षा मंच करतलो। मंचान विधानसभा वेंचणूक लडोवची असो प्रस्ताव आसा। सध्या विचार चल्ला म्हूण मंचाचे फुडारी उलयतात। सरकारी कार्यावळी आनी सत्ताधारी आमदार आशिल्ल्या कार्यावळींचेर बहिष्कार निदर्शनां करपाचे दुसरे टप्प्यातले आंदोलन मंच 18 जूना सावन सुरू करता। भाभा सुममचे धोरण उखलून धरता आनी त्या प्रमाणे सरकारी कारभारांत फावो तो बदल करपाचें उतर दिता आनी ज्याचे क्रेडिबिलिटी विशीं आमकां खात्री आसा अशाच पक्षाक पाठिंबो दिवप ही एक सुचोवणी। दुसरी एक सुचोवणी आसा ती भारतीय भाषा सुरक्षा मंचानच निवडणूक लडोवप ही परत एक सुचोवणी। ताजोय साधक बाधक विचार करचो पडटलो, कित्याक भारतीय भाषा सुरक्षा मंच घडटना पॉलिटिकल पार्टी म्हणून घडोवंक ना। एका विशयाचेर आमचें एकमत आसत, दुसऱ्या विशयांचेर वेगळीं वेगळीं मतां आसूं शकतात। तिसरी सुचोवणी आसा ती ज्या मतदारसंघात आमकां गरज दिसता थंय अपक्ष उमेदवार दवरून किंवा योग्य असो उमेदवार आसत जाल्यार ताका पाठिंबो दिवन तो निवडून येवचो अशे तरेचो प्रयत्न करप। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच माध्यम भास आंदोलन खर करता। 18 जूनाक सावन 19 सुवातींचेर उपोशण जातले। तशेंच सरकारी कार्यावळी आनी सत्ताधारी आमदार वांटेकार जाल्ल्या कार्यावळींचेर बहिष्कार आनी निदर्शनां करतले। मात आमदार आल्लेकार विष्णू आनी खासदार श्रीपाद नायकाच्या कार्यावळींक खंय त्रास करचे ना। कार्यक्रम भितरलो जो हॉलान कोणें दवरिल्लो आसा जनतेन तो डिस्टर्ब करपाचें जें आसा हें भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे आंदोलक करचे ना। अपवाद ताका जे आसा आमदार आनी मंत्री हातूंतल्यान अशे राजेंद्र आर्लेकर, विष्णू सुर्या वाघ, श्रीपाद नाईक खासदार आनी एखाद्या वेळाचेर अदीक नांवां जर आयलीं जर ते ओपनली आयले भायर पाठिंबो दिवपाक जाल्यार तांचो अपवाद आमी ह्या निदर्शनाच्या हातूंतल्यान करतले। वेगळ्या प्रकारच्यो अश्यो जाहीर सभा पण त्यो हॉलान जातल्यो। एक साधारण 700 ते 1000 हॉल ठिकठिकाणी जे आसा ते पयलींच बूक करून दवरून अश्यो एक 8 कडांनी मिटिंग्यो घेवपाचें अशें आमी आतां पर्यंत ठरयलां। ताजो तपशील हें करूंक ना, पण दक्षिण गोंयांत फोंडा, मुरगांव, मडगांव आनी काणकोण आनी
उत्तर गोव्यात पणजी, पर्वरी, म्हापसा आणि डिचोली मगोन बीजेपी कडेन युतीचेर भुमिका स्पश्ट करची, ते उपरांत तांकां तेंको दिवपाचेर खंय विचार जातलो. तर आमकां विचार करचो पडटलो ताजेर की ह्या पक्षा संबंधान कितें करचें. बरें, आनी एक प्रश्न थंय आसा. सध्या तरी तो पक्ष भाजपा कडेन बांदिल्लो आसा. तो बांदिल्लो रावतलोच काय कितें हेंय तांणी स्पश्ट करचें पडटलें. कित्याक तो जर बांदून रावलो जाल्यार आमकां तितली विश्वासार्हता दिसची ना त्या पक्षा विशीं. पर्रीकार खंय वेंचणूक प्रचारक म्हूण गोंयांत आयल्यार मनशाक बऱ्याक. Yes, the Parrikar is expected to be the star campaigner for the party in the Goa election. Will his campaigning in Goa affect your plans in any way? It may help us because we have so much material to show that this man has no credibility at all, and this man has deceived us not once, twice, thrice, fourth time. That may help us. मंचाच्यो आतां 8 मतदारसंघांनी जाहीर सभा जातल्यो, मात तारीख अजून थारिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. सनातनाक आकांतवादी घोषित करची मंत्री ढवळीकार आनी ताची फामील सनातनाक वावुरता म्हूण गोंय सरकार सनातनाचेर एक्शन घेवंक सोदिना म्हूण काँग्रेस म्हणटा. पोर्तुगेज कॉन्सुलात गोंयच्यान हालवची म्हूण सुदिनाक आतांच कित्याक दिसता काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न. कुंकळे काँग्रेस आनी आमदार कायतू म्हणटा चार्जशीट घालतकीच मिकीक काडिल्लो तसो तवडकाराकय काडचो. आमी पळयला की हे सरकारान तसो व्हडलो इंट्रस्ट घेवंक ना कितेंच बॅन करपाचो, कितेंच करपाचो, कित्याक सरकाराचो स्वार्थ हातून खंय तरी इनवॉल्ड आसा. अजून पर्यंत आमी पळयता गोंयांत सनातन संस्थेचे जे फोंडा तालुक्यान हेडक्वॉर्टर्स आसा ताका आमी सरळ आतंकवादी केंद्र म्हणलेलो आसा. सरकारान कोलिशनान आसलेले मंत्री चडशे करून PWD मिनिस्टर, तांचे भाव, तांच्यो बायलो हे सगळीं जाणां थंय एक्टिवली इनवॉल्ड आसा. सो दीस पीपल हॅव बिकम सिम्पथायझर्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन्स. आनी हे कारणां खातीर खंय तरी आमकां दिसता की गोवा गव्हर्मेंट सॉफ्ट पॅडलिंग करता हे सनातनाचेर बॅन घालपाचे गजालीचेर. The Portuguese embassy should be closed down or shifted from here. The freedom fighters may have a demand because they may be suffering from a pain that the struggle they took against the Portuguese. The PWD minister recently made a statement that it should be shifted from here. This PWD minister is only trying to capitalize on a division and polarization of votes. This PWD minister is in a government on that side and this side for the last 10 years. This consulate has been existing ever since then. He has never raised his voice against this embassy. He did not raise his voice against this consulate. Now that the freedom fighters have raised it, he jumps on this bandwagon, trying to create a hatred, as he has rightly pointed out, among different communities. We have seen the brother-in-law of the chief minister. And the chief minister said, I have no role in that. Something wrong with him mentally. Are you home minister? What do you mean you have no role in that? Your role is of responsibility and accountability of your investigating agencies, whether they are functioning or not. कित्याक जेन्ना मंत्री स्पोर्ट्स मिनिस्टर तवडकाराक जेन्ना चार्जशीट केलो तोय बी रायटिंगाचे केसी खातीर कोणाक अरेस्ट केल्ले तांकां तो इलिगली वता आनी तांकां सोडून हाडटा थंय. इतलो सिरियस ऑफेन्साक जेन्ना ताका चार्जशीट केला, जर चार्जशीट ताका कोणी काँग्रेस गव्हर्मेंटान केला, चार्जशीट तुज्याच गव्हर्मेंटान केला मरे ताका. हू इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट टू ड्रॉप हिम? ताका आतां मॉरल्स ना ती गजाल सेपरेट तवडकाराक, कित्याक मॉरल्स असले जाल्यार ही शुड हॅव रिजायन बाय नाव. But at least as a chief minister, Parsekar should have had audacity to ask him to resign as a minister for sports. ते सोडूनच पार्सेकार लोकांक एक्सप्लेनेशन दिता की तो ऑफेन्स ताणें हाजे पयलीं केल्लो खंय ताजे मागीर निवडून आयला. हें लॉजीक तर पार्सेकार कसलें तो लॉजीक सांगता आनी ते कितें एक्सपेक्ट करता तो लोकांनी आयकचें म्हूण आमकां एकदां कळना. दुसरे वटेन कुंकळेची काँग्रेस आनी बाणावलेचो आमदार कायतू तवडकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान निखळ्यात म्हूण लागल्यात. मिकी केला तोच न्याय खंय तवडकाराकूय जाय. एक चार्जशीट केल्ल्या मनशाक आज सगळ्या पार्टीनी डिमांड केल्लो आसा ताका कॅबिनेटान ड्रॉप करचो, पण आज भारतीय जनता पार्टी
ताका कॅबिनेट ड्रॉप करना आनी आमचो लक्ष्मण पार्सेकर म्हणटा तेजेर अजून चार्जीस प्रूव जावंक ना म्हण पूण सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्टरा प्रमाणे कितें आसता जाका ताणें व्हेरी क्लियर केल्लें आसा जेजेर कॅबिनेट मिनिस्टर आसता आनी तो पब्लीक ऑफीस होल्ड करता जर तेजेर खंयचेंय चार्जीस शीट जालें जाल्यार ताणें ग्रेसफुली ताका कॅबिनेट ड्रॉप करचो कित्याक हो एप्लिकेबिलिटी ताणें अलायन्स पार्टनराक केल्लो जे मिकी पाजोळ जेन्ना तेजेर FIR जालो तेन्नाच होच बोवाळ जावन ताका कॅबिनेट ड्रॉप केल्लो जर तर अलायन्स पार्टनराक जर तर तोच ते ड्रॉप करूंक शकता सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्ह प्रमाणे जाल्यार रमेश तलवडकराक कसो ड्रॉप करूंक ना हेजे मोठो क्वेश्चन मार्क आज विचार करपाचो गरज आसा जरी तर चार्जशीट जालें तांकां एकूच म्हणून आहा मिकीकूय हें केलां तुमी मिकी पाशेकूय ताची मिनिस्ट्री काडली ते भाशेन गव्हर्मेंटान सगळ्यांकूच इक्वल हेजेर दवरूंक जाय मनीस प्रमाणे जे हें करप न्ही जजमेंट करप न्ही लास्टाक मिकीक केल्लें आतां रमेशाचें प्रॉब्लेम सो रमेश तवडकर सो इट हॅज टू बी इक्वली ट्रीट करचें सगळ्यांकूच ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट घेऊ एक विराम.